नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. तांणी आपलो राजीनामो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां धाडून दिला. फाटल्या 10 दिसांचो घटनाक्रम पळोवन आपल्याक खूब दुख जाला अशें तांणी म्हळें. देशाचे तरणाटे देशाची खरी शक्त आसून देशातल्या तरणाट्यांक ब्रह्माच्या कुचक्रांत फसपाक दिवचे ना अशें तांणी म्हळें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत हें तांणी म्हळां. आपूण जापसालदारकी पासून पयस वचूंक ना. लोकशायेच्या शक्तीचेर आपणाक पूर्ण विश्वास आसा अशें तांणी सांगलें. देश विरोधी शक्तींक ह्या संदेचो फायदो घेवंक मेळचो ना अशेंय तांणी सांगलां. नीट परीक्षेच्या संदर्भातल्या घडामोडींचेर केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या भूमिकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी येवकार दिला. पेपर लीक प्रकरणात झिरो टॉलरन्साची भूमिका घेवपाची अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. सरकारान ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर बेगोबेग कारवाय केली आनी परतून परीक्षा घेवपाचो निर्णय घेतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. नमस्कार. नीट परीक्षेच्या संदर्भात जाल्ल्या पेपर लीक हे प्रकरण तशें खूब गंभीर आसा. हे प्रकरण परत केन्ना जावपाक जायना हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्यांनी घेतलेल्या सगळ्या निर्णयांचे पयल्यात पयलीं हांव स्वागत करतां. खरें म्हटल्यार हे प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना तुरंत लक्षांत आयल्या उपरांत सरकाराच्या जे ह्या प्रकरणात इन्वॉल्व आशिल्ले असल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केले ते आज भितर आसा. आनी हाज्या उपरांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट हो सेट केलो आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेट केल्या उपरांत फुडल्यो तांचेर कशा पद्दतीन कारवाई करप हें ऑलरेडी भारत सरकारान ठरयलां. हाज्या संदर्भात नवीन बील आयच्या कॅबिनेटांनी घेवन येता आनी फुडले फावटी ते पारीतूय करतले. म्हणजे आनी केन्नाच अशा पद्दतीचे पेपर लीक हे जावपाक जायना. भुरग्यांच्या भविश्या कडेन केन्नाच खिलवाड जावचो न्हू म्हणून जाता तितकी कडक आनी स्ट्रिक्ट निर्णय हो ह्या बिलाच्या रुपांत घेतले म्हणूनय बी हांव भारत सरकाराचे आभार व्यक्त करतां. आयज आषाढी एकादशी निमतान पुराय महाराष्ट्र विठू नामाच्या गजरात लीन जाला. पंढरपुरात वारकरी व्हडा संख्येन जमल्यात. आषाढी एकादशी निमतान मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी आयज फांतोडेर पंढरपुरात घरकान्नी वांगडा विठ्ठल रखुमाईची महापुजा केली. श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शना खातीर दर वर्सा वाडत वचपी भक्तांची गर्दी मतींत धरून तांकां बरी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर देवळाच्या वाठारात पंढरपूर कॉरिडॉराच्या माध्यमांतल्यान विकास कामांक हातांत घेतले अशें मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी सांगलें. हे काम करतना कोणाचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना. फुडल्या 2.5 वर्सां भितर हे काम पुराय करतले अशें आश्वासन तांणी दिला. एवढ्याच्या जागेमध्ये पांडुरंगाच्या कृपेनेच ते दर्शन घेतात. कोण कसा येतो आणि कसा जातो हे पांडुरंगच पाहतात. पण आता ही वाढती सगळी भक्तांची मांदियाळी पाहिल्यानंतर या ठिकाणी आता मोठी जागा तयार करणं गरजेचं आहे आणि यावर्षी ते काम आपल्याला सुरू करायचं आहे. मी पुन्हा एकदा पांडुरंगाच्या साक्षीनं सांगतो, कोणावरही अन्याय होणार नाही. सर्वांचं योग्य पुनर्वसन करू आणि मला विश्वास आहे की पुढच्या 2-2.5 वर्षामध्ये या कॉरिडॉरचं काम या ठिकाणी पूर्ण झाल्यानंतर कितीही भाविक आले तरी अतिशय उत्तम व्यवस्था या ठिकाणी असेल. गोंयभरातल्या श्री विठ्ठलाच्या देवळांनी आयज आषाढी एकादशी निमतान पुजा तशेंच हेर कार्यावळी जातात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे हांगाच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळात वचून गोंयकारांच्या शांती समृद्धी खातीर पुजा केली. मुखेलमंत्र्यांनी समेस्त गोंयकारांक आषाढी एकादशी निमतान परबी भेटयल्या. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात वारी पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत पंढरपुरा पावले. विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन तर सगळ्यांनी घेतले. पायी चलपी वारी ह्यो खूब वर्सां परंपरेन ह्यो पंढरपुरा वचत आसा. प्रती पंढरपूर वळखपी आमचे विठ्ठलापूर सांखळी हांगासर आशिल्लें विठ्ठलाचें मंदीर हें तशेंच गोंयांत तितकेंच प्रसिद्ध आसा आनी तितकेंच भक्तिमय वातावरणांत हांगासर विठ्ठल रखुमाईचे सगळे उत्सव इन्क्लुडींग आषाढी एकादशी व्हडा उमेदात मनयतात. जांकां पंढरपुरा वचपाक शक्य जायना ते आपली वारी घेवन आमच्या विठ्ठलापुरा सांखळे हांगासर येता. हांव पळयतां
सकाळपासून परिसरातल्या विविध गावांतल्यान चालत वारी ही आमच्या विठ्ठलापूर हांगासर येता. ह्या आषाढी एकादशीच्यो खूब शुभेच्छा दिता. देव सुख समृद्धी आणि युवकाक आणि बाकी सगळ्या जाणांक सद्बुद्धी दिवं, जेणे करून आमी म्हणटा की तांचो उज्वल भविष्य आणि देशाच्या उज्वल भविष्या खातीर आयची युवा शक्ती ही भक्तिमय संस्कृतमय वातावरणांतल्यान ज्या पद्दतीन हांगासर सहभागी जाल्या त्याच भक्तिमय आणि संस्कृतीमय वातावरणांतल्यान आपलें उज्वल भविष्य आणि देशाचें उज्वल भविष्य घडोवपा खातीर हिंदू संस्कृती आसतली, बाकीच्या धर्माची संस्कृती आसतली, तेन्ना तांच्यांनी बी ह्याच पद्दतीन संस्कृतीचें जतन करून आपल्या भविष्या खातीर आणि देशाच्या भविष्या खातीर सगळ्यांनी वांटेकरी जावचें हीच विठ्ठल चरणी प्रार्थना. जय हरी विठ्ठल. गोवा बियॉन्ड बीचेस या उपक्रमाखाला राज्यातल्या 11 देवळांची 3 दिसांची यात्रा एकादशा तीर्थ यात्रा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खांडोळा महागणपती देवळांतल्यान सुरू केली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नाईक आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या आमदारांनी वरिष्ठ नागरिकां खातीर ह्या येवजणेखाला तीर्थयात्रा घडोवन हाडची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागले. अशा तीर्थयात्रेत वांटेकार जावपी वरिष्ठ नागरिकांक गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा वरवीं 50% सूट दिवपाचो प्रस्ताव दितले अशें तांणी मुखार सांगलां. एकादश तीर्थ म्हटल्यार कितें तुमी पळयलें की गोंयांतली पुरातन ज्या देवळाक 800 वर्सां अशी पुराय जाल्या अशी देवळां घडये कदाचित थोड्या गोंयकारांनी पळोवंक ना आसतली अशी देवळां पळोवपाची संद गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हांकां दिवची म्हणून एकादश तीर्थ हे आयच्यान सुरवात करता. आणि हे सगळे हे करता आसतना आमी पळयताले की 8 ते 10 वर्सां पयलीं आमी जर गोंया भायर वचत गोवा मे बी टेम्पल है क्या असे प्रश्न जे लोक विचारताले तांकां कळटलें की हय गोंयांत सन सँड सीच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी बी आसा म्हणून तर इतकी देवळां आज आमी लोकांक दाखोवपाक सोदता. आनी हांवें म्हटलां की गोंयांतल्या लोकांक ह्या एकादश तीर्थ यात्रेत वांटेकारी जावपा खातीर विशेष करून सिनियर सिटीजना खातीर 50% कन्सेशन दिवचें. तांच्यांनी बी देवळां जी आसा ही पळोवची आनी पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत आसलेली सगळी देवळां ही तांकांय पळोवपाचो योग येवचो म्हणून ही एकादशी तीर्थ यात्रा सुरवात केल्या. गोंयची वळख ही फकत दर्या देगांपुरतीच न्हय जाल्यार हांगची देवळां परंपरा आनी अंतर्गत भागांतल्या अणभवां खातीर वाडटा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. चिखल कालो महोत्सव 2026 उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार केदार नाईक, आमदार गोविंद गावडे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. श्रद्धा आनी संस्कृतींतल्यो परबो गोंयाक वर्सभर पर्यटनाचे केंद्र म्हण स्थापीत करपाक मजत करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. नॅशनल लेवलाचेर व्हरपाक शकले आनी ह्या पंचतत्वेंतल्या पृथ्वीचे महत्व मातयेचे महत्व कितें आसा हें आमी सगळ्या जाणांक दाखोवपाक शकले. आमी पळयता गोंय सरकाराच्या पर्यटन विभागान गोंय पर्यटन महामंडळाच्या जोड पालवान 24 ते 26 जुलय मजगती चिखल कालो महोत्सव आयोजित केला. फाल्यां पारंपारीक चिखल कालो उत्सवात ह्या महोत्सवाचो समारोप जातलो. गोंय सरकाराच्या उदका संसाधन खात्यान केपां उबारिल्ल्या कुशावती पंप हाऊस प्रकल्पाचे उक्तावण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जाले. कुशावती न्हंयचेर 60 MLD क्षमतेच्या उदकाच्या पंपिंग स्टेशनाचे बांदकाम आनी हेर संबंधीत कामां वरवीं IDCंक अखंडीत कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक मेळटली.